आम्ही सगळ्यांनी बसून जी मुख्य 5-6 जाणां बायलां आसली तांकां आपयले आनी तेंचे कडेन डिस्कशन केलें. हेचे वयसून इतलें कळोन येयलें की तेंच्यांनी काल 30 ते 35 नांवां कितें तरी म्हाका दिसता प्रेसाक सांगलेलीं ती न आसा. पयलीं थंय फक्त 7 ती 8 बायलां बसतालीं. 7 ती 8 बायलां बसोन तांकां आमी केन्ना दुखोवंक ना किंवा काय म्हणूंक ना. कारण आमी जर पळयलें जाल्यार ती खूब जाणटी आहा वयांनी आनी आमी तांकां केन्ना त्रास दिवपाक वचोंक ना. आनी काल जेन्ना आमकां कळोन येयलें की तेंच्यांनी 35 जाणां कितें तरी सांगलें आनी आमकां आयज तेंच्यांनी रेकॉर्ड दाखयतना 10 काय 12 जाणांचो रेकॉर्ड दाखयलो. म्हणजे हो रेकॉर्ड आहा तो 12 जाणां जी बसतालीं ती आतां बसतालीं ह्या 6-7 म्हयन्यान कितें तरी. आनी एक्चुली ती फ्रायडे बसतालीं पण आतां तेंच्यांनी मदीं डेली बसपाक सुरू केलें. सो आमी एक्शन घेतली की नो वेंडिंग झोन जो लास्ट कमिटीन आमकां सांगलेलें लास्ट कावन्सील मिटिंगेक फाटल्या पयलींच्या तेंच्यांनी घेतलेलें की नो वेंडिंग झोन. फक्त थंय शुक्रारचे बसपाक आमी एलावड करता. चतुर्थी, दिवाळी आनी क्रिसमस हें म्हाका दिसता तुमकांय खबर आसा. त्या प्रमाणे आमी तांकां सांगलें की तुमकां शुक्रारचे आमी एलावड करता. मागीर क्रिसमस, चतुर्थी आनी दिवाळी आहा तांकां आमी एलावड करता. लोकल जे आसा तांकां आमी तुमी जेन्ना लोकल कितें पिकोवन घेवन येतली तांकां आमी बीफ एंड पोर्क थंय खंय तरी हें करता बसपाक. कित्याक डेली ती येवची ना केन्ना येतली पिकयता तेन्ना. आयज म्हाका सांग हे लोकल वेंडर्साक जेन्ना व्हेजिटेबल मार्केट बांदलेलें तेन्ना ते प्रोविजन करूंक जाय आसलें न्हू तांकां. आनी म्हाका दिसता प्रोविजनूय तेंच्यांनी केलां. आनी थोडे लोक ते भितरले हें सोडून भाड्याक दिवन म्हाका दिसता भायर खंय तरी बसतात. परत परत म्हाका सांग की वाडटा खंयचे व्हेजिटेबल. जेन्ना हे मार्केट बांदलेलें तेन्ना म्हाका दिसता सगळें प्रोविजन केल्लें न्हू तरी आसतना हे भायर बसतात हे खंयचे येवन बसता. तांकां तेन्ना कमी पडलें काय कितें मार्केट अशें म्हाका दिसता. म्हाका तेंच उलोवंक जाय की बाबा हे व्हेजिटेबल मार्केटांतले आतां हांव आतां भितर बसलोलो मिटिंगेक. ती 2 बायलांक म्हाका सांगलें की तेंचे ऑलरेडी भितर आसले म्हणून थंय गिरायक जायना म्हणून ती भायर येवन बसता. 17 नांवां आसलीं आमची न्हू. 17 नांवांचे लोक आहा पळय तेतले थोड्यांचीच घेता तितून थोडे पयलींचेय लोक आहात कळ्ळें. तेन्ना ते आमकां कितें बसोंक जाय पळय ते सणा परबेक आनी चक्राचे. आनी दुसरें म्हणजे गजाल कितें तें ब्युटिफिकेशन थंय बसपाक सदां डेली एलावड ना म्हणटा. तेंचो कायदे आहा बरयल्ले कळ्ळें. तेच्या विरुद्ध आमी वचोंक शकना. आमकां पळय आतां चक्रार जावं बाकीचे दीस दिता ते आमी बसपाचें. तुमी आतां बसता न्हू ते आमकां सगळ्यांक जागो दिवचो. पयलीं वयताना तुमी सगळीं गेल्ली वांगडा एकठांय आनी मदींच थोड्याच जाणांक आतां बसोंक दिता तिजेर कितें म्हणलें ना तशें जावं थोड्या जाणांक ना सगळ्यांक दिता. पूण तेंचे पयलीं खंय तांकां बसयता थंय दिता ना म्हणूंक ना.